नमस्कार, आयज आमी आसा गोळावली सत्तरी हांगासर आणि गोळावली गावची आयज भोगूत। हांगचो देव सिद्धेश्वर जो आसा तो ह्या गोळाले गांवांत पावलो आणि एका वेगळ्या तरेचो इतिहास घडयलो। प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक गांवचे जागेदार असता, देव असता, तांकां वर्सान एक फावटी तरी लोक उगडास करता। त्याच प्रमाणे आयज हांगासर सिद्धाची भोगूत म्हणून ह्या गोळाले गांवांत साजरी जाता। ह्या सिद्धेश्वराकडे लोक येतात, आपले मागणे मागतात आणि ते मागणे कंप्लीट जातात। ह्या सिद्धेश्वराचो इतिहास कितें आणि ही भोगूत जी आज जाता ते भोगूत करच्या फाटले इतिहास कितें हो आयज आमी पळोवया। तर पळोवया गोळाले गावची ही भोगूत। आमचे सत्तरी तालुक्यात ठाणे पंचायत येता, तितून गोळाले आमचं गाव आसा आणि गोळाले गावात आमचो एक उत्सव जाता दोन भोगूत म्हणून, आणि ती वर्साक 2 फावटीच जाता। जानेवारीच्या संक्रांतीच्या पयलीं, तसेच मकर संक्रांतीच्या पयलीं आणि पावसान कर्क संक्रांतीच्या पयलीं हे त्याचे पूजन चालू असता। आता जो आम्ही सिद्ध म्हणतात तो महायोगी पुरुष जावन गेल्लो आसा आणि तेजी मूळ स्टोरी अशी आमकां जाणट्यांनी सांगलेली आसा की तो योगी पुरुष कर्नाटकासून तो हांगा गोळावली स्थळांत तो पावला अशें म्हणून। नाथपंथी आसा आणि नवनाथच्या टायमांतलो तो, म्हणजे ज्या टायमार मच्छंद्रनाथ श्री राज्यांत गेल्लो तेका हाडपाक गोरक्षनाथ जेन्ना गेल्लो त्याच्या बरोबर जे 3000 योगी आसले तेतूंचो, आणि ते थंयच्यान येयल्यानंतर ते प्रत्येक कडेन स्प्रायड जाले आनी ते सगळे कडेन रावले, अशी तेजी मूळची स्टोरी आसा। आणि तो ह्या जाग्यार म्हणजे हांगा आमी कितें म्हणटात तर हांगा आमी घुळी कडेन अशें म्हणटात, आणि त्या टायमार हांगा व्हडलो रूख आसलो, म्हणजे आमच्या भुरगेपणा पर्यंत आसलो, भयंकर व्हडलो, म्हणजे आतां जो रूख आसा तेज्या डबल पेक्षा चड आसलो, आणि त्या मुळात तो स्थायीक जाल्लो। आणि आतां हांगा जेन्ना तो स्थायीक जालो तेन्ना आमच्या हांगा पुर्वज ताका जेवण पावयताले, जे आश्रम करून तो रावल्लो ते ताका जेवण पावयताले। आणि तो कित्या खातीर इतको पयस बसलो की ताका बायलांचें दर्शन नाका आसलें। नाथपंथी हे जे आसात ते स्त्री पासून सदांच पयस आसता आनी ताका लागून तो झाडांत रावतालो। तो अशें चालू आसतना तुमचो गांवकार जो आसतालो गांवचो तो हांगा येवन तेजी पुजा करतालो। आमच्या गावात गोळाले गावात कशाचीच त्यांना कमतरता येनासली, कारण त्याचो आशीर्वाद असलो। आणि आमच्या हांगासले जे जाणटे असले तर असे सांगले जाता की जाणटे हांगासर मोठ्या प्रमाणात ज्याच्याकडे गोरवां असली, गाय असली, तो मोठो एक ते गावात ज्याच्याकडे चड गोरवां आसा तो मोठो मनीस। अशा पद्दतीन आमचे जाणटे गोरवां घेवन हांगा चरोवपाक येताले आणि येताना ते जेवण बी घेवन येताले। येयल्यानंतर हो जो हांगा सिद्ध पुरुष आसा तो तांकां मेळटालो, आणि मेळ्ळ्यानंतर थंय तेच्या कडेन जेवण बी जातलें ताचें, तो जेवण घेवन येतालो आणि जेयल्यानंतर ते तशेंच घरा वयताले। त्याच्या कुटुंबाक केन्नाच कमी पडनासलें, तेजो आशीर्वाद आसलो। काही कारणान काही दिसांनी ताचे बायलेक अशें दिसलें की हो आपलो जाणटो घरवालो
2 जेवणां कित्याक व्हरता म्हणून तिका एक संशय येयलो आणि तिचो पाठलाग करीत करीत ती आमी जे आतां सकयल गोळी कडेन म्हणटा ते जेवण बी करता कोंबे मारता थंयसर त्या जाग्यार ते बसतले ते गोठन आसले गोरवां तेणी गोरवां चरोवपाक दिताले ती फाटल्यान लिपत 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 थंय येयली पण बायल तेची आणि कोणाक जेवण दिता काय म्हणून तेन्ना त्या देवाक जो सिद्ध पुरुश आसलो तेका कळ्ळें की आपले जे हे आसा ते ओपन जाता आणि ती आपले कोण तरी फाटलाग करीत येयला म्हणून तेन्ना त्या वेळाचेर तेणी सांगलें की आयज हेच्या फुडें आपलें जें दर्शन जातलें ते 2च फावटी जातले वर्साक आणि तेणी जी जागा दाखयली जी वयर खडी आसा आणि एक रूम आसा आनी थंय कळस आसा कळस जो आसा तो प्रत्यक्षात कळस आता पूण जो योगी पुरुष आसलो त्याच्या रूपानच तो कळस आसा आणि तो कळस जो आसा तो स्वयंभू कळस आसा आणि तो मातयेचो आसा तो मेटलीक असो म्हणजे खंयच्या धातूचो न्हू आणि तो कळस म्हणजे तो जो योगी पुरुष आसा ते आमी जर गांवांत हांगा कसलीच आमच्या कडल्यान त्याच्या बाबतीत जर चूक कसली घडत जाल्यार तो प्रत्यक्ष तेजी चुकीचो हे दाखयता म्हणजे आतापर्यंत अनुभव येयल्ले आसा की जर आमी खंयची चूक केली जाल्यार तो एक टायम कसो जाल्लो की कळस सकयलच्यान शीर पडलेलो ताका म्हणजे सरळ भाशेन सांगपाचो म्हणजे फुटलालो म्हण आमी तो आतां बदलपाचो असो प्रयत्न केलो आणि हांगा प्रसाद बी घेतले जाल्यार बदलपाक प्रसाद जायना जाले आणि दुसऱ्या एका जेन्ना पुजेक जेन्ना आमी वयता तेन्ना तो म्हणजे व्यवस्थित आसा अशें खुबशे हें जाले किंवा कळस आनी कितें चूक केली जाल्यार एकदां कळस असो जालो की तो सायटीक उरलो पूण तो पडोंक ना आणि तो खंयच्या पक्ष्यान किंवा जनावरांन असो न्हू कित्याक कळटा न्ही आमकां हेच्या वयल्यान तुमची जर कितें मिस्टेक जाली जाल्यार तो तुमकां दाखोवन दिता म्हाका सांगात जवळ जवळ कितली वर्सां पयलींचो कळस आसतलो कळस आमी आतां वर्सां सांग न्हू पूण नाथपंथी जेन्ना नवनाथांतल्या पिरियडाचो तो पण आता मी जो कळस आता पळयला न्ही सो अशें दिसता की आत्ता कुमारा कडल्यान हाडला सारको दिसता तो कळस जो आसा तो स्वयंभू आसा तो कोणी तयार केल्लो न्हू आणि तो पुरुष जो आसा तो समाधिस्थ न्हू तो अदृश्य म्हणजे आता सुद्धा तो थंय आसा ते कळस तेणे थंय जागा दाखयली आणि वर्साक 2 फावटी आपल्याक हे करपाचें हेच्या उपरांत आपल्याक नवो येवपाचो ना नाथपंथी जे आसात ते स्त्री पासून सदांच पयस आसतात आणि तांकां स्त्रीचें दर्शन सुद्दां नाका आसता ताका लागून तो बायलां थंय वचना जरी गेली जायत ल्हान भुरगीं थंय म्हणजे अनमॅच्युअर जी असतात ती वचोंक शकता पण तितक्या पर्यंत ती ल्हान भुरगीं पावोंक शकना घेऊन येतात कशी इच्छा घेऊन येतात आणि बहुतेक लोकांची इच्छा परिपूर्ण झाली आहेत अमुकच गोष्ट मागली अशी माझी पर्सनल म्हणटालो अमुकच गोष्ट मागली आनी आमकां मेळ्ळी अशें ना पण ह्या देवाचे आमकां पूर्ण आशिर्वाद आसा आणि तेच्या सावळे खाली रावनच आमी ज्यो गोष्टी केल्या आयज पर्यंत आमच्या हातीन जाला तेजो पूर्ण आमकां आशिर्वाद आसा ज्यांच्या देवाकडे प्रार्थना केल्या त्यांची इच्छा पूर्ण केल्या त्यांनी म्हणजे जी बरी इच्छा देवा समोर मांडल्या त्यांची इच्छा पुरी केल्ली आसा ताका लागून हे लोक आनी वाढत आसा जशी त्यांची महिमा काही वर्सां भुरगें सुद्दां जायनासतना जी जावंक नासली ती लोकांची जाल्ली आसा तशी लोकांक सर्वीस बरेचशे लोक ते मेळ्ळले आसात खंयच्या वायट प्रसंगाक समजा एका भूत बाधा आनी कितें आसा त्या हेतून ताचो चमत्कार असो आसता की तेजी जी विभूती आसा ते लायन तर खंयचोय भूत बाधेचो प्रकार जो आसा तो टिकाना आणि तो खंयच्या प्रसंगाक किंवा आनी कित्याक जर तुमी ताका उलो मारलो तो केन्नाय पावता आणि असो खूप जाणांक अनुभव येयल्लो आसा तेजो 2 वर्सां फुडें हांगा काजी लायताले आमी आणि चेड्याच्या बोटान मुदी आसली ती काजी लायता ते खड्याची मुदी हिऱ्याच्या खड्याची मुदी ती शेणली आणि मेळत ना सगळ्या सोदता भावान आंगवण केली देवाक ती समजीत थंयसरूच हांगा काजी आणि नेमके अमक्या जाग्यार तेका वचून खण अशें जो रोपो लायता खूब रोपे लायले त्या रोपे वचून थंय खणल्यान थंय ती मुदी मेळ्ळी सगळ्या सोदली ह्या वर आमचे 1-1.5 वर गेले आमचे
आता सांगपाचें म्हणजे ते लोक आपली ती इच्छा पूर्ण जाली अशें म्हणून जेन्ना हांगासर आमकां ते घेवन येतात जे आंगवणीचे कितें हांगा आसता तेन्ना आमकां कळटा की बाबा ती इच्छा पूर्ण जाल्या आनी तो घेवन येयला आनी तो स्वताहून आपूण सांगता. हय हे आमच्या जीवनातल्या खूप गोष्टी घडल्या. देव पावलावी, प्रत्यक्ष पावलावी, आमच्या आवय पासून, बापाय पासून, भुरग्यां पासून, आमच्या भावंडां पासून. म्हणजे आमकां रे पावला गावच्या बरोबर आमकां अनुभव जाता तेंचो पावला म्हणून, आनी लोकांकूय अनुभव आसा, लोकूय आमकां सांगता की आपल्याक पावल्या म्हणून. देवा कडेन मागणी करपाची आसली जाल्यार ती फक्त अशें गाराणें घालून ती जायना की आमकां आमच्या हांगा येना ती रीत ना. देवाक कांय तरी दिवचें पडटा. कांय तरी म्हणजे भोवतेक अशें मुखांनी ना आनी ती देवाक आमी अर्पण करता म्हणून सांगप आनी आपली कांय तरी मागणी आहा ती तेजे कडेन मागप कळ्ळें. आनी भोवतेक लोकांचे बऱ्याचशा लोकांची ती ताका अशें जाल्लें आसा की लोकांक तेजी मागणी पूर्ण जाल्ली आसा आनी त्या खातीर वर्सान वरूस हे जे कितें आंगवणी आसा त्यो वाडत वयतात आनी अशे तरेन आमी ती भोग साजरी करतात. आमकां असो भंय दिसता की आमी तेच्या अपोजीट कितें करूंक शकता काय करीत म्हणून. इतलें जागृत देवस्थान आसा. कोणी फकाणां करूंक जायना हांगासर ह्या जाग्यार तेजी तरी, आनी फकाणां करीत जाल्यार तेका वायट ते. सुरत जे आमची पयलीं जाणटे जे आसले न्हू थोडीशी वेगळी पद्दत आसली. म्हणजे तेन्ना लोक शेतां करताले तेन्ना माणको नाचण्याची भाकरी किंवा गोडाची भाकर आनी ती सुद्दां अख्खी व्हरप. ती मोडा बिडात नसली. तर तेन्ना तशी पद्दत जातली. पण आतां लोक वडे आनी कितें करून व्हरता आनी ते वडे सुद्दां त्या टायमार व्हरताले. पण गोडाची भाकरी भोवतेक चडशे प्रमाणान लोक त्या टायमार व्हरताले. ज्या जाग्यार आतां आमी जेवण करता ती तेजी मूळचो आश्रम थंय तो रावता. तर आज जेन्ना आमी हांगा भक्तीक सुरवात करता तेन्ना आदल्या दिसा आमी आदल्या फाटल्या एक आठवडो हे घेतात देवळांत मिटींग घेता आनी ती कशा पद्दतीन कशी कामाची रूपरेषा ठरोवपाची ती आमी ती उलयता ठरयता आनी नंतर मागीर हांगा आमी ती सुरवात करता. म्हणजे आदल्या दिसा आदल्या एक आठवड्या घेवन हांगासली सगळी साफसफाई करता. पयलीं लोकांक बसपाक जाय न्ही. हय ती सगळी घाणासली निवळ करता, पाणी भरून दवरता, लाकडां जमा करता, जेवणाक जाय तें सगळें साहित्य हांगासर एकठी करता आनी नंतर म्हणजे आयच्या दिसा ते सगळें घेवन साहित्य हांगा येता. आनी जो पुजारी आसता न्हू तो बेगीन भायर सरता. कांय 4 लोकांचे येता आनी तो देवा कडेन वयता. मागीर देवा कडेन गेल्या नंतर पुजा पाठ जाता. बाकीचे लोक म्हणजे तेच्या फाटल्यान वयतात आनी थंय देवाची पुजा जाल्या नंतर मागीर ते सगळे लोक एक हांगा येतात आनी हांगा तांची जेवणा बिवणाची सगळी वेवस्था केल्ली आसता. जो योगी पुरुष आसा तेका चिकन मटन जे आसा तेका आमी करिना. काळ भैरव जे आसा तेंच्या खातीर ते नॉनव्हेज. त्याचे रक्षक ना काळ भैरव त्याचं रक्षण करता. हय हय तेंकां ते नॉनव्हेज. नॉनव्हेज आसा ते काळ भैरव. हय हय योगी पुरुषा खातीर ना. त्याच्या खातीर आमी घरा कडच्यान व्हेज सगळे व्हरता. जे गांवकार लोक आसा न्हू तेंच्याच घरासून फक्त उपार शिजोवन व्हरतात आनी बाकी इतर लोक वडे म्हण आनी दुसरे बाकी कितें व्हरा येता. फक्त तो उपार तितलो व्हरानात. म्हणजे प्रत्येक घरासून कितें ना कितें तरी व्हरता. पण उपार जो आसा देवाचो आतां हांगा सगळे वाडटाले लोकांक कुडयो बांदा तर तो उपार फक्त जे गांवकार लोक आसा तेंच्याच घरासून वयता. ही जी केळी आसा जर कोणाक सांगलें जाल्यार तेजे खरें दिसचें ना. पूण अख्खे डोंगराक केळी असले आणि त्या वेळाचेर आमचे लोक कुमेरी जे नाचणे करताले शेत हाडटाले आणि नाचणे घालताले त्याच्या नंतर केळी लायताले आणि अशा मोठ्या प्रमाणात आमकां केळी मेळटली त्या वेळाचेर की हांगासर गोळाल्या गांवांत आमचो एक बाजार जातलो. म्हणजे सादारण 2 पिकअप भरून आमची दर आठवड्याक केळी वयतली. इतल्या प्रमाणात मोठी केळी मेळटली. त्याच्या भायर ही जी तुमकां दिसता आतां केळी आसा ती बंद केळी म्हणटा तेका. ते रानात आपोआप उगवता आणि अख्ख्या 70 भर त्या वेळाचेर पत्रावळी नासल्यो आणि कसले साधन नासले. जेन्ना लग्न कार्य किंवा देवस्थानाचे कसले कार्य असले लग्न कार्य असले जी केळीची आमकां पानां जाय आशिल्ली ती 70 भर लोक सगळे हांगासर येतले आणि मोठ्या प्रमाणात केळीची पानां काडटाले आणि स्पेशल केळीची पानां काडपा खातीर बंद केळी आमी उपयोग करताले.
पानां त्याची मातशी जाड असता झाड असता सॉफ्ट असता आणि ती तुटना बी. म्हाका सांगात आता जवळजवळ ही जी एरिया पळयतात आमी ती जवळजवळ आता वायल्ड लायफान काउंट जाता अशें म्हाज्या अंदाजान तरी दिसता. फाल्यां सकाळी जर हांगासर वायल्ड लायफ जालें जाल्यार मागीर तुमच्या जात्रेचें अस्तित्व कशें कितें? वायल्ड लायफ ही एरिया आता जी डिक्लेअर केली ती संपूर्ण म्हादई वायल्ड लायफ आसा त्याच्या अंडर येता. आम्ही परत फॉरेस्टाकडे आणि सरकाराकडे आम्ही कम्युनिटी ग्रामसभेत विषय केला की आमकां पांय वाट आणि आमची जी जागा आसा देवस्थानाची सकयल गोळीकडे म्हणटा ती जागा आणि ही जागा आमकां राखीव दिवपाची तशें आमी ठराव घेतलेले आसा आणि ठराव घेवन ती फायल आमी करून दिवपाची ठरयल्ली आसा सगळे गांव. पण कितेंय जालें जाल्यार हो उत्सव बंद जावचो ना. ना कितेंय जाल्यार उत्सव बंद जावचो ना. तर आयच्या दिसा पळयत जाल्यार किंवा आयच्या दिसा विचारता जाल्यार हें खरोखरें जागृत देवस्थान. आयज जी मिडिया आसा त्याच्या मार्फत जे भुरगे फोटो घालपा लागले आणि तेची लोक जागृती जाली तेका लागून सगळ्या गांवचे आयज लोक येता. पयलीं आमचे स्थानीक गांव गळोले, रिवे आणि हिवरे हेच्या पुरतीच मर्यादीत आसले. थंयच काही लोक आमचे जाणटे येतले, गांवकार येतले आणि सगळो उत्सव आमी करताले. आयज कळ्ळ्या कारणान सगळे लोक आंगवणी येता आपल्या देवाचे ताका कितें आशिर्वाद मेळटा आणि सगळे सत्तरीच्यान लोक येता पळोवपाक.